Page number 122, I-12. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून फेलिसियाना फेर्नांडीस जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सपून गेल्ले मार्गरेट रॉड्रिगीस आयज तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दिवंक आमी देवा लागीं मागुया. त्याच बरोबर आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया ॲशली वालेंटिनो रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, तशेंच बरी भलायकी पासत आनी आपल्या वावरा पासत मागता. क्रेसेंट मिस्किता ह्या आमच्या ऑल्टो बॉया पासत मागुया. फाल्यांच्या दिसाक ताची सर्जरी जावपाची आसा, हार्ट सर्जरी, ती बरे भाशेन जावं. वेलिना सुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. युक्रेन ह्या देशा पासत थंयचो शांती जावंक, झूज थांबोवंक आमी मागुया. रशियाच्या प्रेजिडेंटाच्या मतीन देवाच्यो वस्तू घाल म्हूण आनी शांती संवसाराक फांकय म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आमच्या गोंयचे पासत आमचो गोंयचो सरकार बरो घडोवन हाडूंक आनी सरकारान आमकां गोंयकारांक जें कितें बरें तें करूंक आमच्या गोंयच्या सरकारा पासतूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. In the book of Lamentations, Prophet Jeremiah says, "The mercies of God never come to an end. They are new every morning." देवाचे काकलुतीक शीम आनी मेरना सदांच नव्योस दर एका दिसाक. आमकां देव सदांच ह्या संवसारांत जिवीत दिता तेन्ना काकलुतीन आमकां तो सदांच बक्षिता. सगळीं आमची पातकां बगसूंक देव राजी आसा आनी तयार आसा. दिसपोटी आमी ताची काकलूत अणभवूंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक ह्या मिसांत खतखत्यांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. तशींच जीं कोण बाबा भयणां मरून गेल्यांत, भोव करून ह्या झुजांत मेल्यांत, तांकां सासणाचो विसव दिवंक आनी देवान जीं कोण अनाथ जाल्यांत त्या भुरग्यांक उदीक सांबाळूंक आनी राखूंक म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवाची काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. रातुया. कोनवाड्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समोरपूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवण सोडूंक थांबोनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोयाळ मोगान आमकां सदां काल सांबाळ.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आझारियास उज्या मदें उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडूं नाका. तुवें मोलबाच्या नोकेत्रां सारकी आनी वेळे वयल्या रेंवेच्या कोणयां सारकी हिशोब नासुली संसोद बसायली त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो कोरार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरीत सांडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगल्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगले पृथ्वी वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद ना, बलिदान ना, दूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कृपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याचे आनी पाडकुल्याचो वो धाट्ट्या मोठ्या मेंढऱ्याचे होम जाल्ले परी आमची कोणती बरीत काळजां आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हेंच जावं आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान. आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कदींच फटोवची नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी कुशी पाळूंक लागता, तुजें बेन दवरता आनी तुजें मुखामोळ आशेवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी भोव काकलुतसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या ओजापाच्या कोरन्या प्रमाणें आमकां सोडवून दी आनी तुज्या नांवाक महिमा जोडून दी. सायबा, देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावून दी. तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगलीं तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजें जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवंक व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गार. आतां तरी मुट्टा सर्वेस्पूर, सगल्या काळजांतान मुजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजूस अशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजें चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 ताळणींत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांये पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूच काडून मातसो राव, सोगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूच काडून मातसो राव, सोगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बुणकुणींत घालो. हें घडलोलें पडून ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक तांणी कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सोगलें रीण बोगशिलें, तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली? आनी रागाबरी जावन सोगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजान तान बोगशिना जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मगर बाबा भयणीनो, देवाची काकलुतीक शीम आनी मेर ना अशें जेरेमियास प्रवादी आपल्या ह्या बरोवपांनी आपल्या प्रवचनान सांगतालो. कित्याक देवाची काकलूत दर दिसाक नवी नवी. देव दर सकाळीं आमकां आपले काकलुतीन उलो मारता, कित्याक तो जाणा मनीस सदांच अनउपकारी. मनीस आज केल्ले देण्याक विसरता आनी दुसऱ्या दिसाक दुसऱ्योच वस्तू करता आनी देवाचेर परतता, देवाचेर कोलपता, देवाचेर आड वेता. मनशाक दर एका दिसाक देव बोगशीत आसता देखून आमकां संवसार बाबा भयणीनो हो उपोट देण्यांनी भरलेलो दर दिसाक दिसती पडटा. आनी दर दिसाक देव आपले काकलुतीन आमकां सांबाळटा, राखता आनी आमकां सोडयता. आयचें पयलें वाचप काय बरें आमी घेतलां दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. थंय दानियल प्रवादी न्हूच आपल्या तेगा इश्ट आसात तांचे काकलुतीक उलो मारता, पूण आख्खे पुर्जे खातीर दानियल प्रवादी सर्वेस्परा देवा लागीं काकलूत कर म्हूण मागता. आनी कांय बरीं उतरां दानियल प्रवाद्याची. कोणती बरीत काळीस आनी कालतो जाल्लो आत्मो तुका मानवता. म्हणजे जो मनीस खरेंच खालत्या काळजान देवा सोशी येता आनी आपल्या जिवितांत खोंती बरी जाता आपल्या पातकां खातीर, ताका देव सदांच आपले वेंगेन घेवंक राजी आसता. बाबा भयणीनो, आज जेजू एक वोपार सांगून, काय बरें चाकराची वोपार सांगून आमकां म्हणटा, तुमी बोगसोणेची हातयारां जायात. जायते फावटी घडये बोगसोणें दिवंक आमकां जायते फावटी अवघड. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव अदर्स. म्हणटकूच आमी म्हणटा, येस आय फॉरगिव बट आय कांट फॉरगेट. जायत घडये आमी मनीस आमचे भितर जायते फावटी उगडास इतलो खोचोवन उरता की आमी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक राजी आसना. आनी जेजू म्हणटा, जोण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजान तान बोगशिना जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिचो ना. आनी हो प्रश्न पेद्रूय विचारता, जेजू कितले फावटी म्हूण आमी बोगशिचें?
आनी जेजू काय बरें ताका सांगता 70 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 म्हणजे मेजूंक जायना तितले पावटी तूं तुज्या भावाक भोगशी. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमची भावा भयणां जी कोण आसात, आमची शेजार सांबारी आसात, आमचीच गोची आसात, असली नाडगां कोत्तात, आडगां नाडगां की एक पावटी भोगसूंक दिसना, मन येना. जायते पावटी आमकांच वायटाक पडटा तसल्यो वस्तू ती करतात. जायते पावटी आमची आड इतली आमकां त्रास करतात की आमचें मन उगोता. आमी जायते पावटी म्हणटा मरून वचून कित्याक ना ती पाड पडलेली, आमी असलीं उतरां वापरता. भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी शिराप सोडटा. आमी जायते पावटी तांकां जायत्यो वस्तू आमी म्हणटा. देखीक आमच्या घरांत जायते पावटी जाणटीं आसात, कुश्टवतात तीं, आमी तांची सेवा करता तेन्ना सुद्दां भाव भयणीनो ती आमकां केणटात, आमकां गाडयांचो शिंवोर घालतात, अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हणून ती वयल्यान फालां मारतात. जायते पावटी दिसता खरेंच तांची सेवा करची वा तांकां सोडून दिवची. पूण भाव भयणीनो, असले वेळार आमी घडीक जायते पावटी सेवा करता आसतना घडीक स्वार्थी जाल्या आसतली. दुसरो म्हाका बरो म्हणटलो, दुसरो म्हजी तोखणाय करतलो, दुसरो म्हाका वयर काडटलो अशें आमकां दिसता. पूण खरें निस्वार्थी मनान जेन्ना हांव म्हज्या बाबाची सेवा करता, तो म्हजेर गुणगुणटा, आडगान आडगान बोगलांटां घालता, तेन्ना सुद्दां हांव ताका भोगशिता. तेन्ना म्हजो सर्गीचो बाप जें हांव ओगेपणान करता, जें हांव करता म्हज्या निस्वार्थीपणान तें पळयता आनी म्हाका उपोट देण्यांनी भरता. भाव भयणीनो, उदार मनाचे आमी जावया, कित्याक देवाची काकलुतीक शीम मेरना अशें हांव म्हणटा. जर तर देव आमकां काकलुतीन सांबाळटा, जर तो देव आपले शीम मेर नासलेल्या मोगान आमकां उखलून दवरता, जर तर आमची अस्कोताय देव जायते पावटी नदर आपल्याची घालिना आनी आमकां किरीत भाशेन तो अदीक आनी अदीक आपुरबायेन सांबाळटा जाल्यार आमी हेंच करूंक वावरया. गरज आमी अदीक खालती जावं, गरज आमी अदीक मोवाळ जावं, गरज आमी खोती बरी जावंक. जायते पावटी घडये गर्व आमचें इतलें की आमी खोती बरी जावंक मुखार सरना. दुसरो म्हाका दुखयता, दुसरो म्हाका केणटा, दुसरो म्हाका त्रासान घालता तेन्ना अदीक आमकां निराशीपण येता, अदीक आमचो राग चडटा. पूण असले वेळार खालतीकाय आपणावया, कित्याक तेच जेजून आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो एक व्हड देख आमकां दिली. खुर्सार इतले ताका त्रास पडले खरे, आपलो खुरी सुबारून कालवार पर्वतार गेलो, खुर्सार वळवळटालो, बापाची कुशी करूंक तो राजी आसलो. तरी पूण बाबा भयणीनो एक बालो ताच्या हड्ड्यार मारलो, रगत आनी उदक व्हांवलें. पूण जेजून कांयच आपल्या दुस्मानांक बाबा भयणीनो म्हणूंक ना. भरतें जालें म्हणून बापा भोगूस तांकां ते नकळत कितें करता ते. असलीच आमचें धोरण जावं दी, असलीच चाल आमी आपणावंक वावरुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10.
म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा मोगाट देवा हे सोडवणीचे बरी वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सूर काडयांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोय आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सोद आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच तिका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंच तिका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगूट पोरगोटुया, तुझ्या कुसार पोटाची पोटपोडा कोरवी तुवेरा कसोडली सोम्या संसाराच्या सोडोडारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुरणीक माग्रेट आची काकूत कर. 1 वर्स फाटीं तुवें तिका ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई संगती चपोती बागयून सुसे बागयून धरून तान सोर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुर्शी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरिक्तांव तर आमकां तुजी उदार काकलतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दीस कालान तुजी खुशी परमय तुका शांती द्या आनी तुज तुका एकवटान सांबाळचो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. बोगसोने घेवंक आनी दिवंक हो चेसो आमकां उलो मारता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बोगोस दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां उदीक बोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. Ciało